आमच्या बापान आमकां आपयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान आमच्या बापान आमकां आपयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं लुकाचें शुभ वर्तमान. इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजारी सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणें जाकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजारी तोटाकलीं आनी जुद्याच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कान ह्यो घडण्यो गाजताल्यो. आनी आयकताल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी भुरगो वाडटा वाडटा बुदीन गोठ जायत गेलो. इस्रायलाक सोबेमाजार दिश्टी पडसर तो अरोण्यांत रावलो. सर्वेस्पराचें उतर.